आता तुम्ही पळयला सेरावली गांवान हो एक स्क्रॅप यार्ड आसा। आमी रेव्होल्युशनरी गोवन स्क्रॅप यार्डाचेर कंटिन्युअस आमी आवाज काडटात, कंप्लेंट्स घालतात, इश्यू हायलायट करतात, असेंब्लीन उलयता आनी गोंयचो सीएम जो प्रमोद सावंत आसा तो स्क्रॅप यार्डा प्रोटेक्ट करता आनी प्रमोट करता आनी तो सांगता की तांकां आमी आतां रेग्युलरायजूय करतले म्हणून। हांगा कसले क्रिमिनल एक्टिविटीज जाता, हांगा कितें चोरून हाडटा, कोण हांगा रावता, तांकां परमिशन आसा ना, हे सगळे गजाली आसा आनी स्क्रॅप यार्डाक तर परमिशनाचे हें दिना, क्वेश्चनूच दिना, कित्याक तांकां परमिशन आसाच ना। आतां ऑलरेडी आमी हांगा कंप्लेंट घातलेली आसा, आमी पोल्युशन बोर्डाक हांगा कंप्लेंट घातलेली आसा, मागीर आमी पंचायतीन मेमोरेंडम दिल्लो आहा आनी आमचो कंटिन्युअस फायट ह्या स्क्रॅप यार्डाचेर आसा। आमचो स्क्रॅप यार्ड डेमोलिश करपाक आसात। आतां आमी सेरावली पंचायतीन गेल्ले, सेरावली पंचायतीन वचून आमी सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक दोगांयकूय सांगलां की तेंच्यांनी जेन्ना ते कंप्लेंट हांगा जेन्ना इन्स्पेक्शन काडटले ना जाल्यार हांगा जेन्ना डेमोलिशन काडटले, स्टॉप ऑर्डर काडटले तेन्ना ते बिजनसाचेर काडचे, ते तुमी फक्त कन्स्ट्रक्शनाचेर काडचे न्हू, कित्याक आमी तांकां कायदो सांगून येयला की खंयच्या कायद्यानुसार हें डेमोलिश करपाक ना जाल्यार बंद करपाक मेळटा ते। कित्याक पंचायत कितें करता, पंचायत सदांच हे स्क्रॅप यार्ड कशें सेफ जातले ह्या डायरेक्शनान मॅक्झिमम पंचायत ते कशें सेफ जातले पळय ते सेफ्टीच्या डायरेक्शनान ते सेक्शन लायता आनी नोटीस काडटा। म्हणून खुबशे टायम आमकां ही स्क्रॅप यार्ड डेमोलिश करपाक ना जाल्यार तेंचेर एक्शन घेवपाक आमकां प्रॉब्लम जाता। सो आमी पंचायतीक डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसा ताका मेमोरेंडम दिल्ले भितर खंयची सेक्शनां लावपाक जाय बरोवन दिल्ले। सो तेच आमी तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आहा। सो आतां तेंच्यांनी आमकां अश्युअर केला की ती एक्शन घेतली म्हणून, बट आमी रावतले, एक्शन कितें घेता काय ना ते आमी डेप्युटी कलेक्टराकूय बरयतले, आमी पोल्युशन बोर्डाक ऑलरेडी बरयल्ले आसा आनी आमी तांकांय सांगला की तुमी फायराक बरोवपाक जाय, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बरोवपाक जाय, डेप्युटी कलेक्टराक बरोवपाक जाय, कित्याक पंचायतींच्यान जेन्ना हे वयतले तेन्ना पंचायतीकूय डेमोलिश करपाक सपोर्ट मेळटलो। आमच्या वांगडा हांगा लोकल आसा, हांव मागता तेंच्या कडेन की तेंच्यांनी सांगचें की हे जे स्क्रॅप यार्ड आहा हे स्क्रॅप यार्डाचो तांकां कसो प्रॉब्लम जाता आनी कसो एक थ्रेट टू लायफ म्हणटा पळय तसो हो स्क्रॅप यार्ड आहा। म्हजें नांव फ्रांसिस्को जेवेर फेर्नांडीस, हांव सेरावलीन सावन हें केलां ते कंप्लेंट घायल्ले आमचे ग्रॅम सभा जाले तेन्ना 28 मे तेमी प्रपोजल घेयलां आनी रीड केलां आनी ती बेश्टी कबूल नाय तेंचे हें स्क्रॅप यार्ड काडपाक। हांवें हें सांगलो ना, ती हिंगा दुसरे कडेन सांगिलां हा ते, पूण हांवें सांगला उपरांत ती सांगताय तूं कंप्लेंट कर म्हणून। हांवें सांगलां हांव कंप्लेंट करपाचें, हांवें तुमकां ऑलरेडी दिलां, तुवें आतां फायंड आवट करपाक कितें जालें तें कोण नाय जाल्यार तुमी पंचायतान बस नाकाय, तुमी पंचायतान राव हें कोत्ताय आनी सगळें इलिगल कोन्न आमगे आख्खे सुराले पेडे कोत्ताय, तो पंचायत आसोन उपकारना। सेफ्टी बीन सांग बायलांक Yeah, I am Francisca Fernandez from Dumpoli, Sarawin. We have put a complaint on this scrap yard, and up to this day they have not taken any action. So each time we go there, she's saying we are buroitai, taking action. But azun pasun action kain घेऊ ना. So we are very sensitive about this because there are a lot of robberies and bad things happening over here, and we don't want our surroundings should be spoiled. We want our surroundings to be clean and away from all these migrants who are doing illegal jobs. Thank you very much.